शिरगांवच्या देवी लयराईची जात्रा मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी राज्य उत्सव म्हण जाहीर केल्ले खातीर शिरगांवच्या लयराई देवस्थानाच्या कमिटीन तशेंच मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी मुखेलमंत्र्याचे उपकार आटयल्यात। गोंयकारां खातीर ही अभिमानाची गजाल आसा म्हण आमदार शेट उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। देवी लयराईची जत्रोत्सव हो राज्य उत्सव म्हणून डिक्लेअर केल्या कारणान हांव देवस्थानच्या वतीन गव्हर्नमेंटाचे मुखेली चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांचे मनपूर्वक आभार मानता। सगळे कमिटी आणि सगळे महाजनाच्या वतीन आणि सगळे भाविकाच्या वतीन तांकां जितले आभार मानीत तितले कमी आसा। ह्याच क्षणान सायबिणीचे म्हणजे देवीचे आशीर्वाद तांकां उदंड लाभो अशी प्रार्थना आमी सगळ्यांच्या वतीन करता। आणि तशेंच हे रिकमेंडेशन्स करून हो पूर्ण गोंयांतलो इतिहासीक डिक्लरेशन आसा तें डिक्लरेशन करपा खातीर आमच्या मयेचे आमदार प्रेमेंद्रजी शेट हांचो हातभार खूब आसा म्हणून तेंचे सुद्दां हांव आयच्या ह्या क्षणाक आभार मानता। गोंय राज्याच्या बजेटान गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी आमच्या दोन जे सण आसा जे उत्सव आसा ते राज्य उत्सव म्हणून घोशीत केल्ले आसा। आनी भितून आमकां सगळ्या गोमंतकीयांक एक अभिमानाची गोश्ट आयज आमची लयराई देवीची जात्रा ही राज्य उत्सव म्हणून घोशीत केल्लो आसा। त्या बद्दल आयज सगळ्यांच्या मनान जो आनंद जाल्लो आसा त्या खातीर ही पत्रकार परिशद हांगासर देवस्थान समितीन आमकां सगळ्यांक मये वासियांक न्हू तर संबंध गोंयांतल्या सगळ्या भक्तगणांक किंवा जे भावीक आसा जे देवी लयराईचे भक्त आसा त्या सगळ्या भक्तांक आयज आनंदाची गोश्ट आसा। आनी सांगपाक खूब खुशी दिसता की स्वातंत्र्या नंतर पयलेच फावट जे आमच्या ह्या सरकारान माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या फुडारपणान चलणाऱ्या ह्या सरकारान जो आयज आमकां आनंद दिल्लो आसा म्हणजे लयराई देवीची ही जात्रा ही राज्य उत्सव असो म्हणून जो घोशीत केल्लो आहा ताका लागून हांव पयल्यान पयलीं सबंद मयेवासियांक सून तशेंच आमच्या सबंद गोंयच्या जनतेच्या वतीनसून हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे आभार व्यक्त करता। देवीचे आशिर्वाद तेंचेर सदोदीत लाभात रावचे आनी देवान तांकां बरें दंड आयुश्य दिवचें आनी जनतेची सेवा करपाक अशें वारंवार संदी दिवची अशी देवी कडेन प्रार्थना करता।